फाटल्या काही दिसाआधी गावडेवाडा भटवाडी कोरगाव सावित्री गावडे या जाणट्या बायलेच्या भाटात अनवळख्या मनशान घुसून माड आणि माड्यांची कत्तल करपाची घडणूक उक्ताडा राहिली। ते उपरांत तिने पेडणे पोलिशेत कागाळूय केली। ते प्रमाण पोलिसांनी एकल्याक अटक केल्या। पळयात। फाटल्या काही दिसाआधी गावडेवाडा भटवाडी कोरगाव अनवळख्या मनशान सावित्री गावडे या जाणट्या बायलेच्या भाटात घुसून 30 सुपारेच्यो माडयो आणि 2 माडांची कत्तल केल्याची घडणूक उक्ताडा राहिली। या भाटाचेरूच सावित्री गावडे हिचे घर चलताले देखून तिका लुकसाणाक तोंड दिवचे पडिल्ले। हे विशीं तिने पेडण्या पोलिशेत कागाळूय नोंद केली। ते प्रमाण पेडण्या पोलिसांनी स्नेहल नार्से या 26 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। फाटल्या 4 दिसां पयलीं कोरगांव गावडेवाडा हांगासरल्या एका जाणट्या सावित्री गावडे हांच्या बागायतीत अज्ञान व्यक्तीन तांचे 28 सुपाऱ्यांची झाडां फोफळी आणि 2 कवाथे कापून उडयल्ले। त्या खातीर तांकां भरपूर नुकसाणी जाल्ली। एक जाणटी बायल मनीस जेन्ना बागायत काबाड कश्ट करतात आणि उत्पन्न दिवच्या टायमार जर अशा अज्ञान व्यक्तीन ती नष्ट करपाक लागली जाल्यार तेका न्याय कोण दितलो असो प्रश्न तयार जाल्लो। तांणी पेडणे पोलिसां कडेन कागाळ केल्ली। त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी स्नेहल नर्से हांच्या आड गुन्यांव नोंदवून आयज तेका अटक केल्या। सावित्री गावडे हांच्या बागायतीत जावन तांणी जी झाडां कापून उडयल्या तातूंतल्यान तिका व्हडा प्रमाणात नुकसान जाल्या आणि जो संशयीत आशिल्लो स्नेहल नर्से म्हणून ताचे आड अनेक कागाळी पेडणे पोलीस स्टेशनाचेर आसात अशी माहिती पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांणी दिल्ली आसा। जायत्या वेळार अशे घडणुका घडटा पूण तांचे कागाळी जायनात। पूण सावित्री गावडे हांणी तातडीन कागाळ केल्ली आणि तांची झाडां कापल्या उपरांत मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर हांणी तातडीन तांकां आर्थीक मदत केली आणि सावित्री गावडेक हांकां सरकार कशा पद्धतीची आर्थीक मदत करून दिता हाचेर लक्ष लागून आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर।